आतां सिजन फिशिंगाचो हे जातलो 1 तारखेच्यान जुनाच्या 1 तारखेच्यान फिशिंग बंद आसता. फिशींग हो पळय ऑफ सिजन आतां आनी आतां ब्रिडींग टायम आसल्या कारणान वर्साच्या वर्सा जाता तशेंच 1 जून ते 31 जुलय ह्या 2 म्हयन्याचे पिरियडीक फिशींग बॅन आसतलें. जेट्टी सगळ्यो बंद आसतल्यो. फक्त जे ट्रेडिशनल आहा पळय ते आपआपल्या हितून तेचे फिशींग चालू आसतलें. पूण जेट्टी वरसून ज्यो बोटी मेकनायज ज्यो भायर नासता वयता आनी ऑबियसली थंयसर कितें आहा की वादळ आसतलें, दर्या रफ आसतलो, तांकां कळूंक गावचें ना. पूण जेन्ना सेटलमेंट जालें जाल्यार बोटी सहसा वयच्यो ना. तरी सुद्दां आमच्या प्रत्येक जेटीर आमचे फिशरीज ऑफिसर आनी फिशरीज सर्वेयर मॉनिटर करतले. 2 म्हयने कंपल्सरी फिशींग एक्टिविटी बंद आसतली. सद्या पावसाचें वातावरण बीन आसा. सद्या तांकां हें घातलां, इन्स्ट्रक्शन घातलां आसता वचपाचें ना म्हणून. जे हवामान खातें जें आहा, जें वादळ बिदळ जावपाचें आहा जाल्यार तेंच्या रुटीन हेज्या प्रमाणें ते डायरेक्शन दिता की फिशरमॅनान दर्यार वचपाचें न्हू. कारण तेंच्या हवामान खात्या प्रमाणें वादळाची शक्यता आसल्या कारणान ते पयलींच अलर्ट करता. त्या अलर्टा खातीर तेंच्यांनी बोटींनी वचप ना. हें नॅचरल हें तांकां इंटिमेशन दिता आनी सेक्युरिटीच्या माध्यमान तांकां इन्फॉर्म करता.